एकदा तू रिटायर जालो न्ही, आजचे कशें आसा न्ही, डे बाय डे जर पळयशी देर इज लॉट ऑफ जनरेशन गॅप. आमी जेन्ना ल्हान आसले तेन्ना आमी आई बाबांक फक्त दोळे व्हडले केल्या भियाताले. कितेंय जर खंय वतलो जाल्यार परमिशन घेवची पडटाली. आज भुरग्यांक जर पळयशात, म्हाका भुरगीं आसा, परमिशनाची गरज लागना. म्हणजे जर ऑर्डरच सांगता आपूण वता, तू परमिशन दी काय दिवंक नाका, आपूण वताच, फ्रेंडा बरोबर वता. पयलीं अशें नासलें. म्हळ्यार हाका खंय चूक म्हणना, हें जनरेशन घ्या. जो इमोशनल जो कॉन्टॅक्ट आसता बिटवीन पॅरंट्स आनी भुरगीं, आमकां कशें दिसता, म्हजो जर आतां आई बाबा ना ते किंवा सासू सासरे आसा, तांची सेवा करप ही म्हजी ड्युटी दिसता. तांकां जितके खूश दवरीत, मनान खंय तरी भंय आसा, तांकां जितके खूश दवरीत तितको म्हजो संवसार बरो जातलो. हो जो कॉन्सेप्ट आसा हो फुडल्या जनरेशनान ना.